देशात कोरोना बाधितांची संख्या दिसान दीस वाढत असा। फाटल्या 24 वरांत देशभरात 3545 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या, जाल्यार 27 जाणांक मरण आयले। सध्या देशांतल्या सक्रिय कोरोना दुयेंतींची संख्या 19,688 चेर पावल्या, अशी माहिती केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान दिल्या। आता मेरेन 4,25,51,248 जाण कोरोना संसर्गांतल्यान बरे जाल्यात। भारतांत कोरोनान 5,24,000 लोकांनी जीव वगडायला। देशांतलो कोरोना संसर्गाचो प्रमाण 0.04% पावला।